ओके त्या तो कितें म्हणटा तो काँग्रेसाचो एक लीडर गोंयान येयलेलो आसा चिदंबरम, तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? मुझे कुछ कहना नहीं, वो अपनी पार्टी के लिए आया है, पार्टी का काम करेंगे। हम लोग हमारे पार्टी का काम कर रहे हैं। हाँ सर क्या चिदंबरम मोरल बूस्ट कर सकता है क्या? कांग्रेस रिवाइव कर सकता है क्या? अभी हमें क्या मालूम है उनका क्या है वो, उनका लीडर कितना दमदार है किसको मालूम है। हमारा लीडर दमदार है, इसीलिए आगे का सरकार हमारा है, बीजेपी का, और हमारा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। सर तालिबान ने अफगानिस्तान को ये किया है, क्या किया? कैप्चर किया है सर, तो गोवा टूरिज्म कैसा देख रहे हैं सर? गोवा टूरिज्म हमारा चलता है, गोवा टूरिज्म एक अलग पद्धत से पब्लिसिटी मिलेला है। अब चिदंबरम गोंयान येयला म्हणजे कितें इफेक्ट जातलो? टूरिज्म हमारा जो है वो गोवा का नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आता है, और जो नेचुरल ब्यूटी जो है वो गोवा में, गोवा का समुद्र, गोवा का जो समुद्र है, गोवा का जो नेचुरल ब्यूटी है, गोवा के जो मकाने है, गोवा का जो फिश करी राइस है, गोवा के टेम्पल्स है, गोवा के मंदिर है, ये देखने के लोग आते हैं, और ये पब्लिसिटी पूरा वर्ल्ड में हुआ है। चिदंबरम जो आया है, गोवा को क्या प्रॉब्लम हो जाएगा तालिबान का? और ये चिदंबरम का कुछ फर्क पड़ेगा इधर गोवा में? इधर फर्क नहीं पड़ता है उसका, क्यों? वो अपना पार्टी देखने आया है, हमारा थोड़ा पार्टी। कांग्रेस पार्टी है ना, कौन? कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अरे वो लोग कितने दमदार है वो पूरा इंडिया को मालूम है। आपको क्या लगता है बीजेपी दमदार है? 100% दमदार है। बीजेपी फॉर्म करेगी गवर्नमेंट? हाँ। कल आपका टूर कैसा रहा? अरे वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट। उधर बीजेपी आएगी क्योंकि वो एमजीपी का गठ है ना। कौन बोला आपको? आपने सुना है वहाँ पे कोई एमजी आया बोल के? इसके पहले बाबू आसगांव को छोड़ के 25 साल पहला वो एमजी था, उसके बाद सब चेंज होते गए। हाँ, सो आपने चेंज किया उधर पूरा? सब पूरा। हाँ, प्रॉब्लेम नहीं है सर. एव्हरीथिंग हॅज बीन स्टार्टेड. किती दिवसांचा कसिनो बी स्टार्ट जावपाक जाय सर? जावपाच आहे, सगळे कितें स्टार्ट जावपाच आहे, पण तेव्हा कडे मागे कोरोना खलास जावपाक नो कसिनो जो पर्यंत कसिनो जे हा पळय कोणाक नाका स्टार्ट जालें, टुरिझम आयिल्लो कोणाक नाका, आमकां पण सगळ्यांक कसिनो हे चडशा गोंयकारांक कसिनो नाका न्हू. आनी कसिनो हे सगळे भायले लोक एन्जॉय करतात, टुरिस्ट येतात, रिचेस्ट पूण टुरिस्ट. ते भायले लोक कोविड हाडना मागीर हिंगा? अरे तेज्या खातीर हांव म्हणटा न्ही, हां, एक कोविड काबार जाल्यार हांकां येवपाक मेळटलें, नाजाल्यार तांकां भितर येवचें ना. आमचे एसओपी आमचे NHS गायडलायन फॉलो करून येवपाचे. पूण तुमचे इतले दीस टूर जाता ताका एसओपी फॉलो करता तुमी? फॉलो कितलो लोक एकठांय जाता मग तुमच्या हाका? त्या कितें हांव ना म्हणटलो, हांवें नाका म्हणटा, पूण नाका गायडलायन्स पूण फॉलो करूंक जाय न्ही सर. जो सापडलो तो गेलो. हां, सो तेणे आपणाची काळजी आपल्यान घेवपाची. घेवपा जाय. हां, हांगा सांगितात मरे रात दीस. ओके हां, ओके सर. आनी एक म्हणटा पळय त्या टॅक्सीचो इशू जो तुमी म्हटलेले पळय हक्कान तुमी हाडलेलो, आयज तें कांयच जायना. म्हणजे इशू वयर रिजॉल्वूच जाता कहो दिसत ना तो कावंटराचे बा. तो आमचो हा न्ही लिडर आमचो कोण? मोहीन गुदी. हां, तो सगळे त्यांचे विचार ऐकून घेता न्ही कितें आसा. पण त्या सायडीच्यान मायकल वयता आनी सीएमाक मेवता तेजे इशूचे. मायकल आतां मातसो पळून आयला मस्त. कितें करून आयला? म्हणजे गोंयांत तेच पद्दतशीर फुडें व्हरपाक जाय म्हणून. तो फुडें वतलो मायकल? तो आपले व्ह्यू सांगता, तेका ना म्हणटले आमी. पूण मायकलूय काम करता तर थंय जाल्यार, कसलें काम? म्हणजे ते इशू रिजॉल्व करपाचो. काबार करता तो प्रयत्न करता. तेजे सजेशनां तो काही मोहीन गुदीना दवरता. ना, पण तुमी सांगा ना सर, कित्याक तर इशू पूण रिजॉल्व जावंक जाय ना. ना तेजे भितर. हां, हो ना. पूण पयलें तुमचेर घालतालो न्हू सर. पयलीं हांवें जें केलां तें तुका सांगलें. ना, थंय म्हणना, पूण इशू रिजॉल्व जावंक जाय न्हू फायनली सर तेंचो असो टॅक्सी वाला. मरे जायनासतना उरतलो. इलेक्शना पयलो जातलो, इलेक्शनाक दुखलीत रावतले तो इशू. ओके, बरें. सर एक व्हिडिओ व्हायरल जाता इन वीच युअर मिनिस्टर्स डेप्युटी सीएम सेज की जॉबा खातीर पयशे दिवपाक लागतात. कितें दिसता तुमकां? खरें दिवपाक जाता ना? जॉब म्हणटे सगळे फुकट, आमचे सरकार फुकट दिता. जॉब म्हाजें केन्ना नांव आयकलें तुवें खंय गोंया भितर? मागीर हांव दुसऱ्या कशें उलयतलो? हांवूच दिना जालो. एनीवे, घेतलो म्हूण कोणें पॉयंट आवट केल्लें आहा, कोणें दाखयलेलें तपासतात जाल्यार कोणा बाबू आसगांवकर पयशे घेवन. सो बाबू एक फावट कितले जॉब दितलो? म्हाका मेळटा कुठं आमी दितले. आनी लोक भुरगे आमचे बरे हुशार आहा. पूण हे जॉब मेवतले हे फावट इलेक्शन जावन दिसतलें म्हणजे. पयलीं दिता आमी. इलेक्शनाक प्रॉमिसीस न्हू मरे बेश्टे. अच्छा, कसली प्रॉब्लेम? कित्याक 10,000 4 म्हयन्यांनी जॉब दिवंक शकता? तूंय काँग्रेस भाशेन उलोवपाक लागला कितें रे? नाही जाता. ते ठोकयतात बंडल म्हूण तूंय मारता. बरें.